And the additional collector is also the disaster management head. आणि आमकां एक हांवें तुमकां दाखयलां आनी तुमकां सगळ्यांक हांवें फॉरवर्डूय केल्लो. सो वी हॅव गिवन वन मेमोरेंडम टू द कलेक्टर आनी आमी ताका फोटोय अटॅच केला. जी बोट ही एक बोट आहा जी बेतलांत आमगे हांडीन आहा मोबोरान बेतूल, एंड इट इज इन द पाथ ऑफ द चॅनल. आणि म्हाका दिसता आयकलें त्या पळोवन फिशरमॅनांनी ती ONGC पार्ट ऑफ ONGC सम स्टडी ऑर डुईंग सम एक्टिविटीज बीन देर फॉर सम टायम. आनी ही बोट आतां टिल्ट जाता एक सायडीन आनी वेदराची ती कितें जावपाक शकता. काल तुमी न्यूजाचेर पळयलां आसतलें कोचीन वन MSC कंटेनर शीप ऑलरेडी कॅप्सायज विथ सो मेनी हॅझर्डस कंटेनर एंड इज अ बिग डिजास्टर. सो काल आमी ग्रामसभा आमच्या लोकांनी फिशरमॅनांनी आमचे बोट क्रुजींग आहाय तेमी आमचे नदरे मुखार हाडले. हांवें तांकां इमिडियटली सांगलें अलॉंग विथ आवर पंच आयरीस पसायना वी केम हियर एंड मेट द कलेक्टर आनी ताका सांगलां डिजास्टर जावचे पयलें तुमी हेल्प कराय. दे हॅव कॉपरेटेड तुमी 2 दीस पयलीं चोयलां आसतलें वॉटर हायसीड आख्खे येवन आमगे वेडेर आनी वी आर द विक्टीम बिकॉज आमगेली पयली बीच मेळटा सगळे रिवर्सलांत वचून आतां हे मशिनरी घालून ते काडटाय कित्याक ते स्लायमी जाला आनी ऑप्शन ना त्या तर आनी तो काडना ही जाल्यार द होल बीच वील बी डिजास्टर फॉर ट्युरिस्ट. And we have one of the best monsoon and the beautiful beaches in Kavelosi. So आमगे रायट आतां आमी प्रोएक्टीव एज अ सरपंच आमगे टीम वी हॅव कम वी हॅव अप्रेज द कलेक्टर टू मेक श्योर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट यू टेक प्रिकॉशन. अदरवायज ती तरी कितें जाली फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेला ट्युरिजम कोस्टल बेल्ट इट वील इफेक्ट द होल ट्युरिजम. सेकेंड इट वील इफेक्ट द वॉटर चॅनल आमगेले नुस्तेकार वयताय तेशी आनी ट्रॉलर वयताय अशें ते थिंगा आनीचेर हें जाल्लें आणि ही तरी बुडली जाल्यार देन होल चॅनल कॅन बी ब्लॉक. सो दॅट्स वाय वी हॅव कम हियर अँड अप्रेज द कलेक्टर टू टेक एक्शन अंडर हीज पावर्स. Additional collector immediately he will inquire and he will direct. We will call the ONGC and take action. आम्ही ती कोणागे म्हळ्यार ONGC वॉट वी कॅन काडे आतां तेशीची जी सरपंच आहे तेशीची पंचायत आहा आय डोंट नो वॉट दे हॅव डन बिकॉज इट इज इन बेतूल जुरिडिक्शन. So I request other MLAs also to kindly look at this matter and take it seriously and take out the boat from there to avoid any kind of disaster. सरपंच पंचायती कसो त्रास जाता बोटीचो पंचायती लोकांक सी पंचायत म्हळ्यार कितें जाता जेन्ना आमगेले ते फिशरमॅन आहाय ओके आतां ते बोट क्रुजींगा वयताय आनी तिसरें म्हणल्यार ते आमगेली कोस्टल बेल्ट मोबरार थिंग कितें ऑयल स्पील जाली बुडल जाल्यार आमगे ट्युरिजम वील इफेक्ट नो. So our job is to safeguard our people's interest and by the sarpanch we have to make sure हांव नाको कितले काल आमगे बीड येयलां कोणेंय आमकां एक MLA ना म्हणून कोणेंय आमकां विचारलां कितें जालें काय म्हूण हांव नाको तेंक कितें जालें काय म्हूण. सो आय डोंट नो इफ दीस MLAs आर इंट्रस्टेड ऑर नो बिकॉज पळय आयज आमगे कोस्टल बेल्टा जाला आमकां कोण ना नो मदर नो फादर. सो आय हॅव टेकन इनिशिएटीव टू क्लीन अप दीस अलॉंग विथ ट्युरिजम डायरेक्टर एंड डिजास्टर मॅनेजमेंट. सो दीस आर व्हेरी सिरियस इश्यूज. डेव्हलपमेंट जाय जाता पण एक तरी असले डिजास्टर जाता जाल्यार आमगे येडीर कोणूय ना जाल्यार वॉट आर वी आर सी आतां पळय इतले आतां बॅड वेदर जावन डिजास्टर जावन हें जालां तें जालां आपलो कोण एक फोनूय कोणाना म्हूण कोण इंट्रस्ट ना. सो आय डायरेक्टली से आवर MLA इज ऑल्सो नॉट इंट्रस्टेड ऑर ही इज नॉट अवेर अबाउट दीस बिकॉज कोणें कितें इतलें जाता जाल्यार आमकां न्हंयच सोर येता. जाल्यार काल सांगलां तेमी पयर गेले ते पाटी ओत गेल्लो रिवर्सल आमी सारके क्लीन करतले म्हणून. आतां ते ओताची खबर ना दोगांयनी कोण ओत गेलो तेय खबर ना म्हणून आमकां कोणें एक एसिस्टंट दिला. नॉट दॅट वी आर नॉट केपेबल बट दीस कॅनॉट कंटिन्यू फॉर द कमींग सिजन. दीस हायसेंट इज ऑलवेज एवरी इयर आनी ते म्हणटाय ते प्रमाण कितें सिवरेज आहा थिंगा बेनावली भारे बांदा चड जाता म्हणटी फास्ट. So that has to be tackled too. So my thing is what it is not only my job. See, I'm लोकांक उतर दिताय कितें करपाक but sometimes things are beyond my power. That's the reason I'm saying माय ना पाय ना कोण येयचा ना इतलो डिजास्टर जाता. That's why we have come to ask the collector.